आपुणूय पयलीं तमनार प्रकल्पा आड आशिल्लो, पण आता सरकारा कडेन जोडल्या उपरांत आपल्याक तंत्रगिन्यानाची जाणीव मेळ्ळ्या आनी तमनार प्रकल्पा खातीर आनीक झाडां कापपाची गरज ना हें आश्वासन दिवपाक सोदता म्हूण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयला. RDXGOA खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार. तन्मार प्रोजेक्ट खूप जाणांक दिसता की तन्मार प्रोजेक्ट म्हणजे कितें तरी वेगळेंच आसा. हांवूय एका वेळार म्हणटालो ना न्ही, पूण जेन्ना जी अलायनमेंट सुपा हाका एप्रूव जाली आनी सुप्रीम कोर्टान म्हटलें की ह्या अलायनमेंटान तें हाडचें, आमी वी हॅव डिसायडेड, कारण आमकां झाडां मारपाची गरज ना. नाल्यार पत्रकार आनी मिडिया पयलींच विचारतले. आतां झाडां मारपाची गरज ना. आतां फक्त ज्यो आमच्यो सुपा लायन आसा ताजेर जो कितें प्रॉब्लेम आसा तितलेच आमकां कट शार्ट करपाचे. ताजे सकयल एक लायन आनी वयर एक लायन अशें धरून हो प्रोजेक्ट येता. दुसरी गजाल, खूब जाणांक खबर ना की तन्मार प्रोजेक्टात जी 2600 मेगावॅट वीज कर्नाटका मॅन्युफॅक्चर जाता ती कशी जाता ती सुद्दां सोलर एनर्जी. तातूंतली 1200 मेगावॅट वीज ही आमकां मेळटा. आनी ही जर वीज आमकां मेळ्ळी आसत एट अ थ्रोअवे प्रायसीर जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांत ताचो उपयोग जातलो.